बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी आमच्या गोंयांत लोक संपर्क साधनाचो दीस पाळटाव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय आपयली जायतीं पूण विंचून काडलोली थोडी. सगल्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणार मेजार बसून एक फामील कशी जेवंक आपयल्यांत. एका दिसा ह्या सासनीक पर्यावरणांत आमकां एकवटूंक देवाचो आवंडो आनी होच जावंक जाय आमचो हेतू. हो हेतू साकार करूंक देवान आमकां तरेकवार आपोवणी दिल्यांत. ही आपोवणी विस्वाशीपणी शार्ती पावंक लोक संपर्क साधनां आमकां आदार दितात. आयज जेन्ना आमी लोक संपर्क साधनाचो दीस पाळटाव तेन्ना आमी ही साधनां बरे तरेन वापरून आमकां दिलो वावर देवाक मानता ते बरी शार्ती पावंक हे मिसाचे भेटेन देवा लागीं मागतना महाधर्म प्रांतांत लोक संपर्क साधनाच्या खात्यांत वावुरतल्या पासतूय मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आमी सगलीं म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांगवार मोरेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. महिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताज्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सोर्गींच्या राया, सोरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटाव. सौम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सौम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुका मानतात तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे ओत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या पर्वतार दोलबरांचो सुर्बेस्पर सगळ्या परजांक बऱ्या बऱ्या जिन्साचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बऱ्यांतलो बरो सोरो वांटलो. सामार बामार घालून रांदलोलें आनी रुचीक जेवण आनी घालून काडलोलो तरेचो सोरो त्या पर्वतार सगळ्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांगरून दवरता ते मरणाचें चेदोर पिंजतलो. सासनाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगळ्याचे पोल्यांचेर दुखां व्हांवतात ती दोनी सुर्बेस्पर पुंजून काडटलो. आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लॉज तो पयस करतलो, कित्याक सुर्बेस्परान अशी भास दितली आसा. त्या दिसा म्हणटली, पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताजेर आमचो विस्वास आसलो. होच तो सुर्बेस्पर ताजेरूच आमी विस्वास दवरलोलो. तांणी आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचो उल्हास सोडटा आनी संतोश बरेत जाता. सुर्बेस्पराचो हात ह्या पर्वतार आसा. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. म्हणया, सुर्बेस्पर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवणां तोय म्हाका विसवता तूं दिताय. तोंड उदका सोरी पावयताय, तोय म्हज्या ओतम्याक जीव भरताय. मान राखून तुजे नांवाचो नीस मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत खोड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें हुस्को ना. लागींच तूं आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोणक्या सयत गोठाय दीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. उजाप जावन दुस्मान पळयतात, रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय. धबधबेत मातेर तेल घालताय, बोलेपण खुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजेर देंवतली. देवदाना तुजे मोगाचे. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासनाची बिराड म्हाक गावलें, उर्चीत गोर म्हजें देवाचें, हेंच तिकान म्हजे काळजाचें. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिठी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, दुर्बळ तसो व्हड गिरेस्त कसो जिवंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितींत आनी खंयसरूय आसूंक, उपाशी रावूंक ओ पोटभर जेवूंक खावूंक, सुकळांत ओ दुखळांत जिवंक, कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बळ दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक सोगता. तर म्हज्या उस्क्या खोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली. म्हजो देव आपल्या व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोबे तुमच्या गुरजांनी तुमकां पावतलो. देवाक, आमच्या बापाक, सासनाच्या सासनाक महिमा. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया.
हालेलुया 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 हालेलुया. व्हडतो बाप जेजूचो मोय मेमोत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडाव, तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच बरवांचो उगडापो तुमकां जावं. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोबे आसो. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नव्यान लोकां लागीं वपारींनी उलोवंक लागलो. आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केलेल्या एका राजा पोरी सोर्गीचे राज. लग्नाक होवळींक सगल्यांक आपोवंक हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले, पूण ते येना जाले. आनी एक फावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हळें, आपयतल्यांक अशें सांगात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चोर बैलांनी जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत, दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरले, तांणी अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजा रागा बोरीत जालो आनी आपली लस्करां धाडून त्या प्रांगणाच्यो भस्म तो केलो. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयलेल्यांक तें फावना जालें. देखून तुमी रस्त्याचेर वचात आनी तुमकां मेळटात तितल्यांकूय आपोवन हाडात. आनी वाटात टिंट्या वयल्यान वचून आपणाक मेळिल्ली तसली बऱ्याक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलेली आनी लग्नाचें वसोर सोयरामीन भरलें. जेवणाक बसल्या पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाचें न्हेसोवन घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशार ताचेर नदर पडली आनी ताणें ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें आंग वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलो? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडयात. थंय सगळीं रोडोन करतलीं आनी दांत किरतयलीं, कित्याक आपयलेलीं जायती पूण विचून काडलेलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भाव भयणीनू, आयज आमी लोकसंपर्क साधनांचो दीस पाळटाव आनी ह्या दिसांनी आमी पळयता की हे लोकसंपर्क साधनां कितले बरे आसता. कित्याक आतां कोरोना व्हायरसच्या दिसांनी आमी पळयता की आमी जायती फावटी इंटरनेटाचेर वचोन या दुसऱ्या साधनांचेर वचोन आमी देवाचें उतर आयकता आनी जायते फावटी सांतांच्या जिविताचेर कितें बरें आसलें जाल्यार तेंवूय आयकता. आनी काल हांवें सांगलें तशें आमी ह्या दिसांनी देवाचे लागीं उरपाक जायते असलीं साधनां आमी उजार करतात. तशीच आयचो विशय आमी उलयता जाल्यार आमी पळयतलो की आपोणे आनी कशें आमी सदांच तयार रावपाक जाय ते ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करुया. आनी आमकां सगल्यांक देव आपल्या राज्यांत वावर करपाक आपयता, पूण जायते फावटी आमी ह्या आपोवण्याक जाप दिवपाक तयार नासता.
कित्याक आमी जायते कामांत या दुसरे कितें गरजे आहा त्या खातीर आमी थोडी बिजी आसता आनी आमी पळयता की हे आपुण्याची विश्वासी रावपाक ही लोकसंपर्क साधनां आमकां आदार दितात. तशेंच आमी पळयता की जर कोणें आमकां नाकारली जाल्यार आमकां उणेपण भोगता आनी आमकां वायट दिसती पडटा. तशेंच आमी कोणाकूय आपयलें जाल्यार चल मातसो भायर वचया कितें चाय पाणी घेवया आनी ताणें ना म्हटलें जाल्यार खुबशे फावटी आमकां वायट दिसती पडटा. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजू आमकां आपयता, खुबशे फावटी तो आपयता, पूण आमी खुबशी निबा करून हे देवाचे आपोवणे आमी स्विकार करिना. आनी तशेंच आयजचे वाचपांनी आमी पळयता की जेजू आमकां सांगता की आमी सदांच तयार आसपाक जाय. केन्ना आपोवणें येतलें तें आमकां खबर ना आनी तशेंच आमी तयार आसल्यार आमी हें आपोवणें स्विकार करपाक सदांच तयार आसतले. आनी तशेंच आयच्या पयल्या वाचपांत इजायास प्रवादी देवाचे पवित्र जेवणाची खबर करतात. ह्या पवित्र पर्वतार देव आपले पोरचेक व्हरतलो आनी सगळ्या दुखांतल्यान तांकां सोडयतलो तो तांकां सांगता. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजू आमकां सांगता सगळीं दुखां आसा, सगळे कितें वायट तुमच्या जिवितांत घडटा जाल्यार म्हजेशी हाडात आनी हांव तुमकां शांती दितलो. आनी तशेंच आमी पळयता खुबशे फावटी आमी विचार करतले हें काम हांव कसो करतलो, पूण देव आमकां शक्ती दिता. फकत आमी तयार रावपाक जाय हें काम करपाक. आनी तशेंच आमी पळयता दुसऱ्या वाचपांत सान पावलू आपल्या वावराची खबर करता. तो सांगता जायते फावटी म्हाका खूब जेवण आसलें, पोटभर जेवलो हांव, जायते फावटी उपाशी आसलो. तशेंच काम करपाक जायते फावटी लोक आसले, जायते फावटी हांवें एकलेंच करचें पडलें, पूण देवान म्हाका शक्ती दिली. आनी तशेंच देवाच्या आदारान ताणें आपलें काम फुडें व्हेलें. आनी हांगा आमी पळयता की फिलिपकारांक तो तांचे उपकार आठयता, कित्याक तो म्हणटा तांच्या लागून ताणें जायते बरें काम केलें. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर घातली जाल्यार आमी पळयता की एक राजा आसलो आनी ताणें आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केलोलो. ताणें जायत्या मनशांक आपयलेलीं, पूण ती येवंक ना. कोण आपल्या भटान गेलो, दुसरो आपले वेपार धंद्याक गेलो आनी दुसऱ्यांनी चाकरांची फकाणां मारली आनी थोड्यांक जिवेशी मारली. आनी हें आयकून राजा रागार भरीत जालो आनी ताणें म्हटलें हांवें आपयलेल्या मनशांक फावना हें जेवण. आनी तशेंच ताणें आपल्या चाकरांक म्हणलें तुमी रस्त्याचेर वचात आनी कोणूय मेळटा तांकां हाडात. हें सगळें बरें आसा, पूण आमी विचार करतले न्ही खुबशे फावटी जेन्ना कोण येवंक ना तेन्ना राजा रागार आसलो आनी मागीर सगळीं जाणां थंय आसलीं तेन्ना ताची नदर एका मनशाचेर पडली आनी ताणें लग्नाचें आंग वस्त्र घालूंक नासलें. आनी मागीर तो ताका हात पांय बांदून ताका काळोखांत उडयता. आनी जायते फावटी घोडयेक आमी हो विचार केलो राजान अशें कित्याक केलें. ताणें अशें केलें कित्याक हो मनीस तयार नासलो. तो येयलो खरो, पूण थंय वचून कितें करचें ताका कांय खबर नासलें. आनी ह्या खातीर जेजू आमकां ह्या वपारी वरवीं आमकां सांगूंक सोदता की जिवितांत आमी सदांच तयार आसपाक जाय. कित्याक सगल्यांक आपोवणें मेळटा, पूण थोडी स्विकार करतात आनी थोडी विचून काडलेली आसता. आनी ह्या खातीर आयज आमी मागुया की देव आमकां हें आपोवणें स्विकार करपाक शांती आनी देवाची घोटाय आमकां मागुया.
भावार्थाची उच्चारणी करूया. सोतमाता देवाक, सोरपोतवेदार बापाक, स्वर्ग आणि पृथ्वीमेशा रोजनाराक आणि जेसू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमचे सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो, आंकवार मरेत हांव जल्मलो, पण पिलाता काळ तांणी कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार जोडलो, सोतपतभेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तोय तांव जिवें आनी मेल्ल्यांची मुनशिबी करूंक येतलो, सोतमांत पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचे एकतार, पातकांचे बक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी देवाची विंचून काडलेली पोरजां कशी जिवंक, देवाचो आदार मागूंक आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी देवाक विस्वाशी रावून आपलें जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी काल्तिकायेन पोरजेची सेवा करूंक आनी लोकसंपापर साधना वरवीं बरेपण शिंपडावंक आनी उदारगत हाडूंक वावरुया. तांकां देवाचो आदार आनी स्तुती मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमी लोकसंपर्क साधना वापरतना वायटव्यो वस्तू पयस करून फकत बऱ्यो खबरो, एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो, आपल्याचो तसोच दुसऱ्यांचो मान सांबाळूंक, एकामेकाक बरी बूद आनी म्हायती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार आमी मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या माधर्म प्रांताक लोक संपर्क साधना खात्या वरवीं जायते बरेपण आमचे पवित्र सभेन तशेंच यार भावा भयणांक मेलोवंक आनी ह्या खात्यांत वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सोर पोदेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सोबेच्या आदोबाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपोणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हें आमी मागता तुज्या अपुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचेय सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी थंय सुरवेस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतावन जोल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुणो जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सुरवेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवांत उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नांवीन येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोरदुता आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगलीं म्हणुया. आमचो बाप्पा सोगेच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक आमी देवाची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादाक आमी गीत घेवया D46. प्रार्थुया.
मोयमेवोन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं ओदीक ओदीक सोपुर्णायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बागियोंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. बागियोंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोयमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागतांव. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. श्रमदाक आमी गीत घेवया. F24.